Argantuka Somya Jesu, Argantuka Somya Jesu, Argantuka Somya Jesu, Argantuka Somya Jesu, Oglaptuka Somya Jesu, Oglaptuka Somya Jesu, Oglaptuka Somya Jesu, Oglaptuka Somya Jesu, Vandantuka Somya Jesu, Vandantuka Somya Jesu, Vandantuka Somya Jesu, Vandantuka Somya Jesu, Aradantuka Somya Jesu, Aradantuka Somya Jesu, Aradantuka Somya Jesu, Aradantuka Somya Jesu, Namantuka Somya Jesu, Namantuka Somya Jesu, Namantuka Somya Jesu, Namantuka Somya Jesu, Pranamtuka Somya Jesu, Pranamtuka Somya Jesu, Pranamtuka Somya Jesu, Pranamtuka Somya Jesu, Mantuka Somya Jesu, Mantuka Somya Jesu, Mantuka Somya Jesu, Mantuka Somya Jesu, Namaskar Tuka Somya Jesu, Namaskar
तुका सुम्यान जेजू नमस्कार तुका सम्या जेजू नमस्कार तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सम्या जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सम्या जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सम्या जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सम्या जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू Praise the Lord. Praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord Aming gabiang git Jesu mogala aradan tuka. Jesu mogala aradan tuka Jesu dayala aradan tuka kurpe sagora aradan tuka Yesur wondara aradan tuka Swami Jesu tu amso astro तुझे विना कोण आमका दुसरो सौम्य जेजू गवळी बरो तू आमचे जिणेचो एकच दारो जेजू मोगाळा आराधन tuka Jesu dayala
आता आमी बसया. पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या मोगाळा जेजू तुका आमी नमस्कार करता. जेजू हे घडये तुका आमचे प्रणाम भेटोवंक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां पाठयता. मोगाळा जेजू तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं होगळाप. जेजू म्हज्या धणया तुवें दिल्ल्या सर कुरपे देण्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारी हांवें संतोश बरयता आसा जें म्हण तूं आशेताय आनी त्याच खातीर तूं ह्या संवसाराक आयलोय. हांव संपूर्ण संतोश बरयत जावच्याक तुजी खोशी पळोवंक आशेता. सोम्या वो थोडो वेळ तुजे मुखार भक्तीपणी करसूंक, तुजें उतार आयकोवंक आनी ह्या वरवीं हांवें म्हजे भितरच आसो संतोश जाणा जावंक तुजो उजवाड आनी तुजें प्रेरण लाभय. आमेन. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तुका तुज्या सारक्याचे जावन आमकां रसल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपट्टी आमची जतन घेतल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पुताक दान आमची सोडून केल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्या बारी पात्र आमकां पवित्र केल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पातकाचें बक्षाणें आमकां लाभयल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या अपरिमीत मोगा आनी काकुती पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र स्नान बारी पात्र तुवें लाभलेल्या नव्या जिविता पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. क्रिस्ताच्या पवित्र कुडी रक्त मारी पात्र तुवें दिल्ल्या आत्मीक कणा पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत तुवें दिवच्या समाधान आनी संतोशा पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ताळणेचेर आनी वायट सवयांचेर जैत व्हरूंक तुवें दिल्ल्या कुरप्या देण्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कश्टा वेळार तुवें दिवच्या धैर्य आनी बुजावणे पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सगळ्या तुज्या पवित्र सभे पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पाप साहेब आनी बीस साहेब पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सर याजकां आनी धर्मिकां पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या सर क्रिस्तांव कुटुंबा पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या राष्ट्रा पासून आनी आमच्या राष्ट्राचें मुखेलपण वयसुल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. संवसारांतल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशां पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. संवसारांत बरेंपण करूंक वावुरतल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगाच्या मनशां पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें आमकां दिल्ल्या इश्टां आनी शेजाऱ्यां पासून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी मागिल्ले उपकार आमकां लाभलेल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कश्टान वरांतले आनी विघ्नांतले तुवें आमकां निवारिल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें आमकां दिल्ल्या बऱ्या भलायके पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुवें दिवच्या दिसपट्ट्या ग्रास पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां काम करूंक बळ आनी भलायकी दिल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कामाक पावतो प्रतिफळ तुवें लाभयल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या घडये तुका आराधन करूंक आनी तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. देवान आमच्या जिवितांत जायते उपकार केल्यात, जायतें बरेंपण केलां. ताका आमी एका उतरान काळजांत तावन आमी दिन वाचुया, ताका अर्गां दिवया. गावून गीत तुका सोम्या हांव अर्गां दिता.
सोम्या वर्गान दिता तुझी प्रज्ञानी आळता तुझो दैवी प्रगट करता तुका सदांच सोम्या वाटता तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विचित्र ज्ञानी आळता तुझो दैवी प्रगट करता तुका सदांच सोम्या वाटता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतर तुझे महिमेंती बता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतर तुझे महिमेंती बता रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गावांना रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गावांना तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विचित्र ज्ञानी आळता तुझो दैवी प्रगट करता तुका सदांच सोम्या वाटता आमच्या जिवितांत सम्यान केल्या सर बऱ्यापणा खातीर आमी काळजान चावून ताका संतोशान दिन वाचलो. स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या लागीं उलयता.
पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता. सोम्याचे उतार आमी भक्तीपणी बसले कडेन ताणूच आमी आयकुया आनी सोम्याचे उतार आमकां कितें सांगता तें करूंक आमी आमच्या मन आमी तयार करया. सांजो आमच्या वांजरांतले वचप. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजें तें आसोन फळ दिनांतलो हर एक पांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सावर्ण बेंदता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक पांटो वाली तें एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे बने तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाचे उतार हे. जेजू क्रिस्त आमकां स्पश्ट सांगता म्हजे थंय तुमी रावा. म्हजे शिवाय तुमी कांयच करूंक शकनात म्हूण सांगून. हे जाय की सच जावन आसा. जर तर आमच्या नाकांतल्यान आज उस्वास भितर येता तर सोम्या तावन सोम्या शिवाय आमच्या नाकांतल्यान उस्वास भितर वचना आनी सोम्या शिवाय आमी चिवाळी उरना. जर तर आमी कितेंय करतूं शकता तर जाल्यार त्याच देवाच्या क्रिस्ताच्या बळान. त्या देखून सांगता जेजू क्रिस्त हांव जावन आसा दाखवाल आमी तुमी सर म्हजे फांटे. दाखवाल तुमी पळोवन जावन पुरो आनी पळयल्या जावन पुरो. दाखवाल ती वयर सरता आनी ती पांटे विस्तारतात आनी ह्या दाखवालेक थंयसर पांटे पुरतात आनी विस्तार तरान वाडटा. आनी कसो ईट घालता वगे तो ईट त्या पांटे कान घेतात आनी ते पांटे जिवाळ जातात आनी फळां बरीं जातात. जर तर एक पांटो म्हाका तुजो जीव नाका म्हणून ताचे इतले रावता तो दीस येता आसतना बागोवन येता, सुकोवन येता आनी तो मरता. तशेंच जावन आसा आमचें क्रिस्तांव जिवीत. जेजू क्रिस्त बिने आमचें जिवीत न्हय. जेजू क्रिस्ताक आमकां आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां कशें केल्यात आनी कशेचे आमी पांठे जावन आसा. आनी जेजूचो ईट तो आमी घेतल्या शिवाय आमच्या जिणयेक अर्थ ना, आमच्या जिणयेक मोल ना. दर तर आमी जेजू तावन तो ईट घेता आनी वडटा कितें सार काण घेता आमी फळां बरीं जाता. दाखवाल पांटे त्या वाली तावन सर तांकां कितें मेळिल्लें तें सर काण घेतात आनी तशेंच जिवाळ जातात आनी यथेश्ट फळ थंयसर मेळटा, दाखो मेळटात. त्याच प्रमाणे जेजू क्रिस्ताक आमी आणटो रावो. जेजू क्रिस्ता तावन त्या कुरपेचें देणी आमी घेता आसतना आमचें जिवीत फळां बरीत, आमचें जिवीत दाजोसकायेचें, आमचें जिवीत समाधानाचें, आमचें जिवीत सर देण्यांनी भरलेलें जावं पावता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्तान आमकां दिवचें तें ईट सदांच आमी घेवया. सांत पावलो म्हणटा हांव जियेल्यार मेल्यार क्रिस्ताचो जावन आसा म्हूण सांगून. आनी क्रिस्ता शिवाय म्हजें कांयच ना. कित्याक येदोळ हांव क्रिस्ताचो न्हय आशिल्लो, आतां क्रिस्ताक म्हजें जिवीत भेटयल्या उपरांत हांव क्रिस्ताचो जावन आसा.
आनी क्रिस्ताचो जीव म्हजे भितर आसा आनी क्रिस्ताचो ज्यूस म्हजे ते जिवाळ जावन म्हजें काम करूंक म्हाका बळ दिता म्हूण सांगता धैर्यान सांगता. तर ताच्या जिवितांत सांगलें तर जाल्यार तो जिवितांत अणभोगांनी सांगता कशें ताचें जिवीत कोठें जावन आसलें. सोम्या भेटलोसू तो नवो जालो आनी थंयसर जीव ताच्या जिवितांत भरलो. तो खोटेपणाचो स्पिरीट पयस केलो आनी बरेपणाचो बरें करचो आनी थंयसर दादोशी जिवीत जियोवचो ताका तो जो अवकाश मेळ्ळो. आनी थंयसर तो म्हणटा हांव आतां जियेना वगार म्हजें थंय आसलो क्रिस्त जियेता. क्रिस्त म्हजे मुखांतर काम करता. कितें हांव करूंक शकना गे तसो क्रिस्त म्हजें थंय रावून ताचें काम म्हजे मुखांतर करता. हांव एक काली हातेर मात्र आनी सोमी म्हजे मुखान ताचें काम करता आनी आमकां तें शेवटा पावयता म्हूण सांगून. आनी तोच सांत पावलो कोलोसांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 सांगता क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलेल्या त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेचीं फाळां ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. बाबार्तांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. कितें सांगता सांत पावलो कोलोसांकारांक. तो म्हणटा क्रिस्ताक तुमी जाणा जाल्यात तर तुमचीं पाळां क्रिस्ता थंय गुंड रोमया आनी क्रिस्ताची कृपा तुमच्या जिवितांत तुमी वोन घेया आनी तशेंच तुमचें जिवीत ताचेरच बांदून हाडा. आमचे रावळेर वाऱ्यार न्ही क्रिस्ताच्या बाबार्ताचेर आनी क्रिस्ताचेर बांदून हाडूंक आनी क्रिस्ताचेर उरोवंक तो आमकां आपोवन दिता. आनी तशेंच बाबार्तांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जावन राया. केदाळ आमी जेजूचेर आमचे पाळां रोंबयता गे थंयसर जिवाळ भरता सर देण्यानी भरता आनी ह्या सर देण्या खातीर आमकां कितें देवान लाभयलां त्या खातीर सदांच दिनवाशी काळजां संतोश बरी काळजान ताका अर्गां दिवंक सांत पावल आमकां समेस्तांक आपोवन दिता. तर जेजू क्रिस्त जावन आसा दाखवाल आमी सर ताचे पांटे सुकोवन वचचे न्ही. ह्या संवसाराक लाभ देंवन थंयसर वचोन थंयसर सुकोवन वचोन क्रिस्ताक धिक्कार करून आमच्याच संवसारांत जियोवन आमकांच जे क्रिस्तान दिवचें तें आत्मीक जिवीत सोडून वचोन सुकोवन वचोन आमच्या जिवितांत तें कुसोवन वचचें न्ही. बगार क्रिस्त तें आणटो रावून क्रिस्ताचो संदेश काणून जिवाळ जावन जिवाळ उरोवंक बेजारायेचें आनी तें एका निराशपणाचें जिवीत जिवोवंक क्रिस्तान आमकां आपोवना. क्रिस्तान आमकां आपयलां ताचें तें दादोशी जावं ताचें हांव देणी मेळटा आसतना कित्याक आमी बेजार जायचे कित्याक आमी निराशे जायचे कित्याक आमी देदेस्पर जायचे कित्याक आमचो क्रिस्त आमच्या संगता आसा. आमचो क्रिस्त आमकां सदांच दादोश करता. कितें आमच्या जिवितांत आमी उणेपण आसा तें भरती करून दिता आनी दादोश करता म्हणलो तसो बाबार्थ आमचें तें आसूं दी आनी त्याच येवकरिस्तांत त्याच क्रिस्तांत आमकां मेळचे कृपे देणी आमच्या जिवितांत स्विकार करून जियोवंक तसोच आमी आदार मागया. गावया आमी गीत श्री येशू नामा. Shri
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ मोगाच्यान आमचे दोळे आमच्या समयाचेर येवकरिस्तांच्या सक्रामेंता मुखार आशिल्ल्या समयाचेर आमी खणसोवया. एक घडी तसो अजरपण आमच्या जिवितांत भोगया. सो आमी पयस ना, आमचे तेंच आसा, आमचे मोदेंच आसा, आमच्या संगात तो आसा. ताका जाणा जावया आमच्या सर काळजाच्या यात्रेक. आमच्या काळजांत आमकां भोगता ते सर बेजाराय निरासपण ते सर ताच्या समोर दवरया आनी संतोश बरे तरान जियोंक ताचो आदार आमी मागया. तशेंच आमच्या सर गरजां खातीर एक घडीभर मौनपणी रावन आमी ताचे लागीं मागया आनी ताचो आदार आमी घेवया. तुमचो आशिर्वाद आमी मागया आनी गावया गीत या देवाच्या सक्रामेंतांत. प्रार्थोया. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी भोगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता रास करताय ससनाच्या ससना. Bagibun Padre Pio Bapa, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा. सज्जाक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बल वाटे विधेयपणासो पर्वत चढलोय. फ्रांसिस्कन स्पिरितान जीव सदा उर्साचो कुरव चढलोय. वागेवून पाद्रे पियो बापा, प्रकाश तरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा. सज्जाक आमी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यांन प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो. वागेवून पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा. सज्जाक आमी देखीन तुझ्या. Padre Pioचे नोवेन आमी करता. ह्या वेळाचेर आमची सर्त सभा Padre Pio मारी 5 सर्वीस पर देवाक आमी भेटोवया. आनी जशें आमकां लाभल्या सर उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सा Padre Pio मुखांतर Padre Pioच्या मागोंक हांगासर थोडींच्या समायल्यांत इस्रायलाचे एम्बेसींत इंटरव्यू बऱ्या तरेन जावंच्याक एकल्यान मागोंक सांगलां. जशें सियोना लोबो ताच्या PUCच्या फस्ट PUCंत ताका बरे मार्क्स मेळोंक आनी बरें एग्जाम बऱ्या तरेन जावंक. Padre Pioच्या मजतीन एका जोड्या बेगीनच भुरग्याचें देणें पावो जावच्या खातीर वेरिकोसल सार गाय गूण जावंक एकल्यान आनी तशें ब्लॅडर स्टोन त्या भलायकी मेळच्या खातीर बरी सैरीक लाभोवंक एकल्यान उपकार मागल्यात. एक बरें फ्लॅट मेळच्या खातीर आनी तशेंच सेटलमेंट फॅमिली होपिंग इन ए पीसफूल वे आनी तशेंच तांच्या कुटुंबांत उणेपण आसलें भरती करूंक समेळ लागीं ताणें उपकार मागल्यात. देवाची भद्रती तांच्या जिवितांत मेळच्या खातीर आनी Padre Pio मारी पात्र सर कामां बऱ्या तरेन जावंक उपकार मागला. आनी तशेंच आमची जायते त्या समाजात त्याच्या पुरा ह्या वेळाचेर Padre Pio मारी पात्र समेळ देवाक आमी भेटोवया आनी सगळे जनतान मागया. सा Padre Pio आमी बसो विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोजीन याजाक सा Padre Pioक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटिले जावचे वर्तें बाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें हांव हांगासर अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवनचे आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. दशादी दशातान सदां सर्वदा आमीन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. दशादी दशातान सदां सर्वदा आमीन.
महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सदा आनी तुमकां मेळटले बरें आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें कृपा मुरले समृद्ध जे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पॉलच्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेर आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य सावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाब तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें कृपा मुरले समृद्ध जे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पॉलच्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेर आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य सावन तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण जीव त्रासनात आतां हांव मागचे ते म्हाका लागतले म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें कृपा मुरले समृद्ध जे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पॉलच्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेर आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कष्टातल्या आमचे निर्भागी पत्क्यांचे तुझी काकूळ दाखय. तुझी आनी आमची वाड हवय मरियेच्या दरेस्तानी दुलोवी काळजा मारिफात आमी तुला लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नामारण्ये काकुळचे माये नामानमच्या जिवा अमृत आनी पुरोशा तुका आमी उलो मागता आनी परदेशी वेची बाळका या जगाच्या कडेन आसता 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 सोन आमी तुका अर्जन करता. तर तुमचे सकाळी हे तुजे काकुळचे दोळे आमचे वैभवती आमी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोवी आमकां मरिये. सांज जोजे जेजूच्या पोसक्या बापा आम्हा पासो विनंती कर. सांपियो क्लोदीन सांपियो आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो आवय बापायक कालतो जावन जियेल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कश्टान वरांत तिरासान सांबाळिल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस असिसाच्या पटलावदरा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कापोजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावाच्या गयांनी नटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो येवकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो मागण्यांत तिरासन सांबाळिल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कालतो जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो
सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आम्हा पासत विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आम्हा पासत विनंती कर सांपियो तुका उलो मरतल्यांच्या भरवशान आम्हा पासत विनंती कर सांपियो आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर सांपियो आम्हा बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या वस्त्राक आमी फौजांचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयक आपोवणे दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रांसीस असिसाच्या शेतांत क्रिस्तचो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हूण आमी मागता क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन आशीर्वाद सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी पियोचेर दवरल्या भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांच आशीर्वाद घालूं आमेन संतोषाच्या वळू माळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बैठेश्वरी कोटा भक्ती बलिदान भेटोंक आयल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पराक्रिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पराक्रिता महिमा त्रिएक देवा आयच्या मिसाचें त्या सवाय यापरी आसात देवादीन उर्बन आनी रोज डिसोलाच्या आत्मा मिसिता आनेट कोयल्लो सांतांतोरच्या मनाकरगा मिस्तिता रोशनी डिसोजा सांपियोच्या मनाकरगा मिस्तिता शीला पिंटो देवादीन थॉमस लोबच्या आत्मा मिस्तिता अन्नी स्टेला डिसोजा स्पेशल इंटरनेशनल अल्फोन्स कुमार वाच्या बऱ्या भलायके खातीर मिस्तिता रेनी साम पाद्रे पियोच्या मनाकरगा मिस्तिता वायलेट मेल्विन सुक्वेरा देवादीन रोमन सिसिलिया आनी पॅट्रिक पिंटो तशेंच देवादीन ग्रेगरी कार्मेन आल्बर्ट आनी एलियास रोजारियो हांच्या आत्म्या मिस्तिता रेनी रोजारियो देवादीन जेकब कोर्डा देवादीन स्टॅनी कोर्डाच्या आत्म्या मिस्तिता विल्मा फर्नांडीस देवा लभिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गा मिस्तिता सल्मा दी पावला आनी कुटुंबाची सर पेवर्स मेळिल्ल्या खातीर उपकार मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गा मिस्तिता कुयनी लसरादो माट मंत्रा तावन सुटका मेळचे खातीर मिस्तिता रुपेश प्रेसिल्ला पिंटो आनी कुटुंबाची ह्याच्या सवा खातीर आनी आमच्या ह्याच्या सवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समयांचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्ताचे मोगाच्या भावांना आनी भयणीनो आज पवित्र सभा देवाचो पूत मनीसाची विसबी हाचे दाबाची परब आचरण करता देवान गाब्रियल दुता मारी पात्र मोरयेक संदेश हाडलो देवाचो पूत तिचे थंय गर्भ सांबाळूच्या विशांत
आनी मोरी सगळीच गडबडली आनी ती पातयोंक ती सकली ना. आनी ह्या वेळाचेर देवाचो बोडवो तुका सांगता, भिये नाका, सर्वेस्पर देवान तुजेर दया दाखयल्या आनी देवाक आसास जाल्लें कांयच ना. आनी ह्या वेळाचेर ती धैर्यान भरता, बाबार्थान गडचता आनी बाबार्थाची जाप देवाक दिता आनी म्हणटा, आपले समयाची चारण दशी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. सगळेंच तिका सते देवाक समर्पीत करता. देव तर आशेता हांव कितेंच फाटी दवरना, सगळेंच देवाक दिता म्हूण सांगून ती ओपून दिता अशें देवा पुताची आवय सावंक ती ओपली आनी थंयसर तेंच्या कार्य जारी जालें. देवाच्या उतरांक ती खालस जाली. आज तेच मरी माय आमकां समेस्त कापण दिता. देवाचें उतार आमकां आसा, आमी देवाचें उतार वाचता. देवाचें उतार आमकां कितें सांगता तें समाज समजून घेवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक, त्या प्रमाणे देवाक सदांच विधेय जावन चलोवंक देवाचो आदर आनी कृपा आमी मागया. जायते पटी आमच्याच वाटांनी चलोवन, आमच्याच जिवितांत आमकां थंय मेळिल्ल्या बरी वाटेन आमकां जाय जाल्या वाटेन चलोवन आदरल्या सर आमच्या पथकाचें भोगसाणें मागया. नितळ निर्मळ काळजांनी मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून धनान विसरून वायट करून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. देवाचो भगवान सदां सांगकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवा लागीं गुणाची करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळच करूं, आमची पथकां भुगसो आनी आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
मारतोया. सर्वेस्परा ससनाच्या बापा, तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापूंक कोणूच सकना, तरी तुजो सासनीक शब्द ओंकार मरयेच्या कुसवांत मनीस जावचो म्हणून तुवें येवचिलें. तो आमचो सोडवणदार खरो देव आनी खरो मनीस म्हणून आमी तेर बावत्तान सत म्हणटा. जसो तो आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जालो, तशें सगळ्या मनशांक ताच्या देवीक सैमाची भागीदार जावंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा लागीं उलोवन अशें म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवातावन एक कूण माग. तें भुमीच्या पाताळांतलें वा उंच अंतराळा वयलें जावं. पूण आकाशान जाप दिली, हांव बिलकुल तें मागचो ना, म्हज्या सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेदवा इजाइया म्हणालो, आयक तर दाविदाच्या घराण्या, मनशाची सोंसणीकाय पारखून तुमी कितें दादोशी जावंक नात म्हणून वे आतां म्हज्या देवाची सोंसणीकायेची तुमी परिक्षा करतात. देखून सर्वेस्परस आपले स्वंत कुशेन तुमकां एक गुर्तू दितलो. पळय, एक अंकवारसली गर्भेस्त आसा आनी बेगीनच एका पुताक प्रसूत जावंचार आसा. इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सोवे हे नांव ताका ती दितेली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. खुशी करूं हांव येता.
भावा भयणीनो, बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. हे पासतूच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवलीं नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां, पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसल्या बरी. देवा, तुजी खोशी करूंक म्हूण हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानी आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मालोवन येलात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक म्हूण हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसऱ्यांची एक स्थापीत करता. हेच खुशयेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिपात आमकां पवित्रपण लाभलां. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी क्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी क्राया. तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी ताची महिमा आमी देखली. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी क्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी क्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सोव्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेयांतल्या नाजरेत नांवाच्या शारांतल्या एका अवंकारी सस्तीन पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे म्हणल्या एका दादल्या संगी करार जाल्लो. त्या अवंकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो, नामान कुरपेन बरलेले, सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच गडबडली आनी खंयच्या दिसाचो वो नामान जावीत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसून जातली, ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दी जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजसान सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी दुताक म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अवंकार. देवदूतान तिका जाप दिवन म्हळें, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजली म्हणून लेखलेल्या तिका वस्तू 6 म्हयनो. कित्याक देवाक आसा जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, सर्वेस्पराची साकन हांव. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो भायरसन गेलो. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आज आमी मनुष्य कुळाच्या चारित्र्यांतले व्हड एक गणीत
आनी तशेंच बाबार्थसो व्हड एक मिस्तेर आमी संभ्रमता आनी तसो मिस्तेर मोरयेक देवपुताचे आवय जावचे बाग पावो केल्ले आनी ती खबर बडव्यान तिका दिल्ली. ही खबर तिका सुलाबायची जावंक ना, कश्टाची, पूण देवाच्या शब्दाक ती तिचो पाळो दिता आनी आपूण तयार आसा म्हूण ती काबूल जाता. पापा फ्रांसीस तो पाप साहेब जाल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें उतरां जावन आसात. ताच्या सांगाती त्या कार्डिनला सांगाता उलोवन म्हणूंक लागलो, ह्या येदे व्हड जबाबदारेक स्वामी म्हाका विसरून काडटा म्हूण हांव नेणा आसलो. ह्या येदे व्हड जबाबदारेक स्वामी म्हाका विसरून काडटा म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण स्वामियाच्या कुशेक हांव काल्तिमान घालता म्हणालो. येदी व्हडली जबाबदारी ताणें चिंतून आसलें ताका मेळटलें म्हूण सांगून तो म्हणटा, येदी व्हडली जबाबदारी म्हाका पवित्र सभेंत मेळटलें म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण देवाच्या कुशेक हांव काल्तिमान घालता आनी ती जबाबदारी काण घेता म्हणटा. तशेंच मोरयेच्या जिवितांत तीनस उतरां जावन आसलीं. येदी व्हडली जबाबदारी देवाच्या पुताची आवय जावचें आनी तशेंच थंयसर कितें विचित्र तरान हांवें त्या पुताक गर्भे समोवचें आनी संवसाराक हाडचें भाग देवान म्हाका फावो करतलो म्हूण सांगून हांव नेणा आसलें. पूण संगती समजत आसतना थंयसर देवाचें उतार नियाळून तें जगण दवरून ताचे वर नियाळ करून ती म्हणटा आनी त्या बडव्यांनी तिका सांगिल्ल्या उतरां धैर्यान भियेनाका मोरये, सर्वेस्पर देवान तुजेर दया दाखयल्या. तूं गर्भेस्त जातलें म्हणटा आसतना देवाच्या उतराक आपूण तयार आसा म्हूण सांगून सगळ्या आपल्या कस सर्वेस्पर देवाक ती समर्पीत करता. आनी अशें देवाचो पूत देवाचें उतार कितें आसलें तिचें तें मास जावन थंयसर गर्भेस्त जाता आनी त्या पुताची ती आवय जावंक पावली. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, आबराय हाका येजया प्रवादी सांगता, तूं झुजाक बैसर नाका, देवाचेर पातये विश्वास दवर आनी हाचे दिसांनी एक कुणा माग म्हणटा आसतना आबराई सगळो कुयुक्तसो आनी म्हणटा, सर्वेस्पर देवाची हांव परिक्षा करिना, हांव ताचे ताणें कुणा मागना, कित्याक हांव योग्य न्ही म्हूण सांगून सांगता आसतना सुखारी मागता आसतना इजाया प्रवादी ताका सांगता, तुवें सर्वेस्पर देवा लागीं कुणा मागली नाय, तुका सांगलें कुणा माग म्हूण सांगून तुवें मागूं नाय. आनी सर्वेस्पराच्या त्या उतराक विरोध केलोय, पूण सर्वेस्पर देवूच तुका एक कुणा दितलो, एक अंकार स्त्री गर्भेस्त जातली आनी एका पुता गर्भे एक प्रसूत जातली आनी तो जावन आसतलो इमानुएल ताका म्हणटले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगी म्हूण सांगून सुमार वर्सां पयलेच इजाया प्रवादी थंयसर सांगून दिता, एक अंकारसली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी तो ताका म्हणटले इमानुएल. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगी म्हूण सांगून हेंच कितें इजाया प्रवादीन पोरण्या तस्तमेंतांत प्रवाद करून सांगलें. नव्या तस्तमेंतांत थंयच बरी खबर मोरयेक एका आबाल स्त्रीयेक देवान फावो केली. देवान तिका विसरून काडली, ती सोबीत म्हूण न्ही, ती भाग्यवंत म्हूण न्ही आनी ती चड दुबळी म्हूण न्ही, आनी देवान तिका विसली कित्याक देवाच्या कुशेक ती काल्तिमान घालून जियेली. देवाच्या आपोवण्या प्रमाणे भाग्यवंत जिणें जियेली. देवाचें उतार तिणें नियाळ्ळें, सगळेंच तिणें ताका स्वाम्याक समर्पीत केलें आनी त्या दिशेन देव तिचेर तो मान वाडलो आनी देवान तिका विसरून काडली आनी ती ताका सोडवंदाराची आवय जावन विसरून काडली आनी तिचे मुखांत जल्मालो सोडवंदार मनशाकुळाचो मनशाकुळाक आनी थंयसर मतकांत सोडोवंक आनी थंयसर उजवाड दिवंक. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरये तें आसलें तें कालतेपण
तेचे थंय आसलो भावार्थ, तेचे थंय आसलें तें सर्वस्व विधेयपण हांगासर आमकां ताका देवान वेंचून काडूंक कारण म्हूण सांगता आमकां दाखयता. देवाच्या उतरांत कालतेमान घाली आज आमकां मोरी माय आमकां सर्वांक आपयता देवाक सदांच विधेय जावन चलोवंक, ताच्या येवजणाक कालतेमान घालून चलोवंक, तें समजोवंक पयल्या सुवातेर मोरी माय समजली देवाचें उतार कितें आमकां सांगता गे म्हूण सांगून ताचो अर्थ काडून ती समजली आनी त्या प्रमाणे तिणें उतार तिणें पाळलें. तशें मरी आमकां आज रेखल्याक आपूण दिता देव आमकां कितें सांगता, कितें सुचयता, कितें ताच्या उतरां मारी पात्र आमकां उजवाड दिता, त्या उतरा प्रमाणे आमचो भावार्थ घडकन जियोवन आमकां त्या प्रमाणे देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक आज आमकां आपोवन दिता. एक 2 दृश्टांत आमकां सांगयत. हांव बेंगलोर आसतना एकलो आसलो तामिळियन, तो एक दुबळो जावन आसलो बिजनेसमॅन जालो आनी बिजनेसमॅन खायन आसलो बिजनेसमॅन जालो. बिजनेस व्हडलें बिजनेस कित्याक ताका थंयसर सोलवणी म्हूण लाभोवंक ना. आनी एक दीस म्हजे लागीं म्हणटा तो हांव कसो आसलो फादर आनी कसो जालो, हे सर देवाचे आशिर्वाद. देवान म्हाका ते आशिर्वाद दिवनातले जाल्यार हांव आज ह्या स्थितीक पावतो नासलो. देवान म्हाका कांयच उणें करूं ना आनी देवाक हांवें सदांच विधेय जालो आनी ताका हांवें अर्गां दिलें म्हणटा तो. ताच्या जिवितांत तो म्हणटा बिजनेसमॅन जालो, पयशे दरबस्त ताणें केल्ले, ग्रेस्त जाल्लो, पूण तो उडास काडटा खंयच्या गतीर हांव आसलो सर्वेस पर्यंत देवान म्हाका कसो वयर उबारलो आनी कशें ताच्या जिवितांत म्हाका व्हडलो स्थान दिलो म्हूण सांगून तो देवाक विसरो ना मागीर जाल्यार. देवाचे सदांच रुपकारी जावन जियेलो, अर्गां दिली आनी तशेंच तो आणकी विशेश तरान तो ग्रेस्त जावंक पावलो. दुसरें गडीस जावन आसा तें म्हजे नांव एकला प्रिगेन्स आसतना एकलो इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर तो आयलो तांचें काम करूंक आसलें. काम करता उलयतना म्हणटा तो आमकां मनशाक आसात जाल्लें खंयचें आसा फादर, खंयचें आसा सगळें आमी करता, आमकां आसा कितेंच ना. फादराक बरेंकन आयकलो आनी म्हणूंक लागलो मनशाक आसा जाल्लें मस्त आसा, तुका आसा जाल्यार मस्त आसा आनी तातूंत एक तूं फाल्यां मरशी जाल्यार तुका मरण तुका हाडूंक जाता गे. तो थंड रावलो म्हणूंक लागलो आसा जाल्यार मस्त आसात फादर, पूण हे हांवें सांगलें बांदपाक विशयांत बांदपाय तशीच बांदपाक करूंक की देवान तुका ती जाणवाय बुदवंतकाय दिवनातली जाता जाल्यार आनी देवाक विधेय जावन चलोवन देवाच्या खुशे प्रमाणे चलोवन तुका ती जाणवाय मेळची ना आसली. कश्ट काडले देवाचो आदार सोदलाय आनी तुका मेळ्ळा. त्या देखून तूं म्हणनाका मनशाक आसा जाल्लें कितेंच ना म्हणून, देवाक आसा जाल्लें कसलेंच ना. देवा सर संगती साध्य जावन आसात, मनशाक आसा जाल्लें मस्त आसा. त्या देखून ह्या दोनीय गणितांनी आमी शिकाय जाय. कितें गे म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी सर्व करूंक शकना. आतां AI म्हण आयला, AI म्हूण कोत्ता मू ते आनी पूर आसा आतां इंटेलिजन्स आतां म्हणटा आसा कितेंय करूं शकता मनीस, कितेंय करूं शकता म्हणटा आसा आमी, पूण कितेंय करूं मनीस शकना. पूण कितें थोड्यो संगती मात मनशाच्या हाताखालात, थोड्यो संगती आतां मिरवाल्ल्यो जावन आसात. पूण देवा सांगता आमी वावर करता आसतना, देवा सांगता आमी रावता आसतना कितें आमकां आसा जाल्लें देव आमचें तें साध्य करता तें खंडीत. त्या देखून ह्या दोनी दृश्ट्यान सांगता आमी कितेंय जालां तर जाल्यार आज आमी त्याच देवाच्या आशिर्वादाने मोरयमाय कशें तें आशिर्वाद मेळ्ळें गे तेंचो आशिर्वाद आमकांय मेळ्ळा. त्या देखून आमी कितेंच भाडाय उलोवंक ना, बगार देवाच्या कृपेन देवाच्या आशिर्वादांनी देवाच्या देण्यांनी आमी वाडल्या बरें जावं पावल्या. तीस तो मनोभाव आमच्या जिवितांत सदांच रोमन उरोवन दी आनी तशेंच देवाक विधेय जावन देवाक कल्तिमान घालून आमी जियोंक देव आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. देवाक सत म्हणटा सर्पदेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सरसना आनी एका समिया जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवा सकलो स्तोत्र सर्काळा
देवातां देव उजवाडान उजवाड खऱ्या देवातान उजवाडलो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका दाखोवना बापाच्या संबंधाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडणे पासत सगळ्याक तो देवलो आनी पवित्रत्वा वरवीं अंकार मरेचे उजवाडी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताका ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका नित्य दिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसाचो आपणाक जिवंत जालो सगळ्याक सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिवांची आनी मेल्यांची मनशां पकडून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटी सगळी आसना आनी पवित्र आत्म्या आसत म्हणटा ईश्वर जीव जाता तो बापा आनी पिता जाला बापा आनी पिता बराबर ताका समस्त नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवादे वरवीं उलयल्लो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदितावरीं स्थापीत जाल्ले देव समेक म्हणटा पातक्यांच्या भुतपणे खातीर हे पवित्र स्नान स्वामी मानता आनी मेल्ल्यांच्या आपणाक जिवंतपणा आनी सत्याच्या जिविता विश्वास रावता आमेन. तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर तुजी खुशी पाडो उर्बेल आमकां बर पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन दैरान आमकां बर कुंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर मोरये बरे जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आमाराक आनी महिमेक आमच्या नित्या सेवेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा तुजो एकलो सपूत मनीस जालो ती घडी आपल्याच आरंभाची बागी घडी म्हूण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता आनी वो जाबाजीक गोठो संभ्रम म्हणून संतोशान तुका वो दिनवासनेचो याज्ञ भेटयता तो तूं मायपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळा तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांकी मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळभरीत भलादीक कर क्रिस्तांच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेन्ना सोडवंदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गांत देवलो आनी तुज्या गणीत मोगाचे येवजण असो मरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड बाबत्तान तिणें तो घेतलो आनी आपली सिलान्विकाय लीनपणी वळखून निश्कळांक अंकारीन तुज्या साकरीन आपलो जावाब दिलो. ते सहभागी घडये तुज्या निर्मळ कुसवांत पवित्र आत्म्याच्या विचित्र पदवेन तुजो सस्नी पूत मनशा मदें मनीस जावन जियोंक लागलो
अशी तुझ्या परजेची केल्ली बसावणी पाळली तुवें विश्वासपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेग बागयले पुर्तेपणी देखून ताचेर उदेशी समनासतना वैसर्गार तुका वाकणता देवदूता सोदाळ बार आनी तुजी किर्ती गावन उल्हासता सगळो संवसार तशेंच आमचे किर्तन पावो आतां तुजे मुखार. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येतात बापा करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचे रगात पदकाचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासा करात. Babarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तरिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरे देवाचे माये संगाती सांजुजाची सपती भगवान धर्मदुता आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांडो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या समेच्या उतरांनी सर्गींच्या बाप्पा लागीं आमी मागोया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमचे सुकल्ल्यान बक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळमेळ पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशें नत्रकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता रज उरसलयता ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या सोम एकामेका क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो जेजू आमकां जिवीत दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपल्यान आमी सुभागी. म्हाका पवना प्रार्थया.
भोव मोगाळ बापा, हांव करीन आपल्या कुस्बांत घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो बाबार्थ सदां सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या सक्तेन सस्नीक सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पुण्याचेर आशिर्वाद. सम्याच्या नांवी आमचो आदार. स्वर्ग आनी संसार सम्या दयेनायक आमचे मागणे. आमची बोब तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमच्या सभे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, आमचेर तुवें सांपाद्रे पियोच्या विनवणेन वतलेल्या सर कृपेदेना पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशाक दोश करतात. तर या वेळा आमी मागता हांगासर हाडल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो. हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणी आमी भोव तीर बाबत्तान सांपाद्रे पियोच्या विनवणेन मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या मरिपात. आमेन. सर्यातीच्या मोगान वाटी आमकां बरवशाची. बडव्या संगी गर्या नामान म्हायती आमच्या तारकाची. लागी सर्यातीच्या मोगान वाटी आमकां बरवशाची. केदे वर्ते वाग मोरयेचे जावचे आपल्या देवा. आवय तरी हांव रावचे सर्वेसाच्या देव जावन सोदच्या. बरव्या संगी गर्या नामान म्हायती आमच्या तारकाची. लागी सर्यातीच्या मोगान वाटी आमकां बरवशाची. पंगळ आत्मीक सुगंधाचे मोठे राया प्रत्वेक हाडचे. दैवी फळ दिवचे तिचे चढते पाताक भस्म जळचे हाडटे. बडव्या संगी गर्या नामान म्हायती आमच्या तारकाची. लागी सर्यातीच्या मोगान वाटी आमकां बरवशाची. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरीस आशिर्वाद दिव आमकां. सांपाद्र पियो बगेन कुसाचे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.